म्हाका सिद्धार्थ बाब हो मुद्दो राधा बाबान बरें सांगलें की लँड लँग्वेज कल्चर हे तीन गजालींतल्यान आयडेंटिटी तयार जाता. तुम्ही म्हणटात की आपल्याक ते नॅचरल प्रोग्रेशन दिसता, पण आज आमची परिस्थिती अशी आहे की आमची जमीन सामकी अननॅचरल पेसान भायल्यांच्या हातांत वता. आमची लँग्वेज आमकां खबर आहा की आमी मार्केटाक गेल्यारच कोंकणी उलोवपाक शकना. आनी आमची कल्चर हांव म्हणना की चुकीचें, पण जेन्ना छठ पुजा जाता आनी ती इतली व्हडली प्रमाणा भितर गोंया भितर जाता सद्या, एंड आय एम नॉट सेइंग इट इज रायट ऑर रॉंग, बट इट ओनली शोज द कायंड ऑफ कल्चरल इंटिग्रेशन और अवर लोकल कल्चर डिसइंटिग्रेशन इज हॅपनिंग. 3-4 पॉयंट रोखडो फटाफट घेता. हय. पहिली गोष्ट म्हणजे एज फार एज कल्चर किंवा आमचे सोशल इथॉस म्हण किंवा कल्चरल इथॉस हो इकॉनॉमीचेर डिपेंड आसता हो कॉन्सेप्टूच म्हाका मान्य ना किंवा हो आमचो इंडियन कॉन्सेप्टूच न्ही. आदी पयली कल्चर म्हणजे कितें, आमचे कल्चर म्हणटा ते आमी कितें, द conditioning of your mind, body and soul and the way you evolve is your culture. What you see dance, what you see art forms are expression. That can never be a culture. Culture is how you are brought up, what you are told. तुका कसो घडयला पळय, that is what is called as culture. आणि हो इकॉनॉमिक्साचेर केन्ना डिपेंड, हो कार्ल मार्क्साचो कॉन्सेप्ट. इट इज फेल्ड एवरीवेअर. दिस डेफिनेशन ऑफ कल्चर हॅज फेल्ड एवरीवेअर. इट इज ओनली अँड ओनली कंडिशनिंग ऑफ युअर माइंड, बॉडी अँड सोल. दॅट इज वॉट द कल्चर मीन्स. अँड वॉट यू कॅन सी इन टर्म्स ऑफ सोसायटी इज अन एक्सप्रेशन. इफ द एक्सप्रेशन आउटसाइड इज बॅड, बी शुअर युअर कंडिशनिंग इज बॅड. Because what you see outside is an expression of your own culture. ते जर भायर म्हणटा जाल्यार तुजी घडण स्वताची खंय ना खंय तरी चुकल्या. पण मुद्दो काढलो की आय विल कम टू द ओके मायग्रेशनाचेर येता. हांव एवरीवेअर येता. आय अंडरस्टँड. इट्स नॉट दॅट आय डोंट अंडरस्टँड दॅट अवर्स इज अ स्मॉल स्टेट. आतां जशी कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणटाले पळय आमी, तशें आतां बिचाची एक कॅरिंग कॅपॅसिटी आसा. येदो असो बीच आसा 100 मिटराचेर, थंय 20 शॅक जर तुमी घातले लोकांक भोंवपाक थंय जागो उरचो ना न्ही. जशें म्हणजे सो देरफोर देर शूड बी 5 शॅक्स ऑर 6 शॅक्स. हेका म्हणटात पॉलिसी. ती पॉलिसी बरोबर घडोवन त्या खातीर अव्वाच्या ढव्य म्हणजे कशें तरी मायग्रेशन जालां. तातूंत चड लोक हांगा आयल्यात आनी ते सस्टेन करपाचे हाचेर गांधीजीन सुद्दां तेच उलयलां. जवाहरलाल नेरून सुद्दां हाचेर तेच स्टेटमेंट केलां की अनकॉल्ड फॉर मायग्रेशन एंड देट क्रिएट्स इम्बॅलन्स इन द सोसायटी एट अ पर्टिक्युलर टायम दॅट कॉजीस लॉट ऑफ रायट्स दॅट कॉल्ड डिस्टर्बन्सीस इन द पर्टिक्युलर एरिया. दे इज एब्सोल्युटली मायंडफूल. तांणी जो ट्रंपाचो विशय, ट्रंपाचें मायग्रेशन जें आसा तें इल्लिगल आसा. गोंयान जें मायग्रेशन जाता तें इल्लिगल न्ही, लिगली ते हांगा आयल्यात. सो देरफोर ते लिगली जर तूं स्टॉप करतलो जाल्यार ताका नेशन वायड प्लॅन जावचे पडटले. हे जे लोक हांगा आयल्या तांकां जर आपल्या गांवांत जर काम मेळत जाल्यार ते हांगा येवचे ना. आनी जशें आमच्या गांवांक जर आमच्या लोकांक जर हांगासर आतां तूं जमनीचो विशय काडलो, वॉट इज फॅमिली लँड. इफ दे कॅनॉट हेल्ड फॅमिली टुगेदर देन दॅट लँड देर इज नो लँड एट ऑल. बिकॉज दॅट लँड इज बिकमींग अ प्रॉब्लम. आनी अशा तरेचे जमिनी हे विकच्योच पडटल्यो तुमकां. तुमी जमिनी अश्यो दवरूंकच शकचे ना. आनी जो बेस्ट प्रायस जो तुका मेळटलो ताका तुमी दितलो. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गो ऑन सेलिंग लँड टू आउटसायडर और इनसायडर. इफ इनसायडर्स आर गिविंग बेटर प्रायस, वाय विल आय सेल इट टू एन आउटसायडर. प्रॉब्लम कितें जाला हांगासर, दॅट वी हॅव नॉट क्रिएटेड अ वर्किंग एनवायरमेंट, अ वर्किंग कल्चर. तो जर कल्चर जोपर्यंत आमच्या Are you saying it is a failure of our culture that we have landed up here? it is failure of wrong values. आमकां वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स आणि त्या दृष्टिकोनान जे काम जावपाक जाय आशिल्लें, त्या दृष्टिकोन पॉलिसी जावपाक जाय आशिल्लें तेच घडलें. ताका लागून make your point and I'll go to Radha Bab. Yes. सो म्हाका फक्त हाजेर हे करपाक वेन एडवोकेट टॉक्स अबाउट दीस कल्चर बींग हें कितें मायंड बॉडी सोल. फॉर एग्जाम्पल गोंयचो रापणकार, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स. गोंयचो रापणकार जितलें नुस्तें मारता ताच्या दोबरात नुस्तें पिकयता. टेल मी which culture, which economic institution, which economic cultures in India, Asia, world has this kind of a thing. This is a uniqueness. This is how the economics makes your cultures. गोंयचो पायलट, आज गोंयच्या पायलटाची परिस्थिती कितें जाल्या इन टर्म्स ऑफ तुगेलो रापिडो आनी ह्यो सगळ्यो गजाली येतल्यो तेन्ना. गोंयचे कुळागर, मागीर गोंयची कुमेरी शेती, पुरण शेती. दीस हॅज अ सायन्स बट प्लस इट हॅज एन इकॉनॉमी. दीस इज एन इकॉनॉमिक ग्रुपींग यू आर टॉकिंग अबाउट. जाणी ही गोंय शेप केल्या. आयज ह्या मनशाचो विचार आमी इन अ लार्जर पॉलिसी मेकिंगान कितें केलो. जेन्ना आमी ग्रामीण इकॉनॉमी म्हणटा, आमी इंडस्ट्रियल इस्टेटी हाडून इंडस्ट्री घातल्यो थंय. ताजो वर्क फोर्स
आमचो आमच्या गोंया भितर आसा. आज तुगेले कुणय मडकय हांगा सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जो तांचो वर्क कल्चर जे तुमी म्हणटा पळय दॅट इज बिकॉज ऑफ अ चीप एक्सप्लॉयटेड लेबर वॉट दे आर डुईंग इट. की ज्या पद्दतीचो इंडस्ट्रियल इस्टेटी हांगा हाडटना जो विचार जावपाक जाय आशिल्लो की इन टर्म्स ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स यू आर कम्प्लिटली युगांक ब्लेमिंग पॉलिसी मेकर्स. ॲब्सोल्युटली ज्या पद्दतीन पॉलिसी जावपाक जाय आशिल्ली कित्याक गोंयान एक अति पडमूर राजकीय वर्ग तयार जालो जाका फक्त गोंयच्या जमनीचे पडिल्ले आशिल्ले बट जमनीर रावपी मनशांचे पडिल्ले नाशिल्ले बिकॉज दीस युअर पॉलिटिक्स बिकेम अ ट्रान्झॅक्शनल थिंग.